मोगाच्या भावा भयणीनो, आज व्हडा संतोषान आनी भावार्थान आमी बागयोन फ्रांसीस शावेर आमच्या गोंयच्या सायबाचे दोबाचेक पोरबेक एकटवल्या. ताच्या जिविताचेर धांवती नदर घालुया. बागयोन फ्रांसीस शावेर एप्रिलाचे 7वेर 1506 वर्सा एका आस्तीक घराण्यांत जल्मान आयलो. व्हडले कुळयेचो जाल्ल्यान आवय बापायन ताका घरा बरें शिक्षण दिल्या उपरांत पॅरीस विद्यापिठांत पाठोवन दिलो. थंय ताका लॉयलाचो इनास भेटलो आनी आख्खो संवसार जोडून तुजो आत्मो इबाडलोय जाल्यार तुका कित्याक उपकारत, ही उतरां परत परत फ्रांसीस शावेराच्या कानार सादुयलीं आनी फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत बदल्लें आनी जेजूचो हुर्बेवंत सैनीक जालो. मायाचे 6वेर 1542 वर्सा तो आमच्या गोंयांत आयलो. आपल्या हातांत कांपीण घेवन भुरग्यांक तशेंच वाडलोल्यांक भावार्थाची सोजमणी दिली. 1545 वर्सा तो सेलावांक गेलो. उपरांत मालाका, जापानाक आनी शेवटी चायना लिपचोऱ्यांक वेताना डिसेंबराचे 3रेर 1552 वर्सा तो मेलो. भावां भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेर आमा गोंयकाराचो चोडा मोगाचो सांत, कित्याक ताणें आमच्या पुर्वजांक जेजूची बरी खबर पुरगटून आमकां क्रिस्ताची वळख दिली. ह्या पासत आमी अभिमानान म्हणटाव, आमचो भावार्थ न्हय आयचो आनी कालचो, पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या काळाचो. आयज पासून ह्या वर्त्या भाग्यवंताचें आसणें उदीक करून आमच्या गोंयांत आसलोली ताची कूड जेजूचेर आमचो भावार्थ वाडयत आसा. आज ताचे दोबाचीक पोरबे दिसा आमचो विशय बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून एकचार, सहभागिलीपण आनी मिसांव जिवुया. तर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकचारान जियेवून आमचो भावार्थ वाडोवंक आयचो विशय आमकां आपयता. तर आमची काळजां मनां तयार करून ह्या एकचाराच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सगळीं उबी रावन गायन करुया. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या. Oh
Please be seated. Now, His Eminence, Cardinal Patriarch Philip Neri Ferrão, Archbishop of Goa and Daman, will welcome His Excellency Archbishop Leopoldo Cirelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, all the priests and the religious and the whole congregation. Moshia Priticha Bapam Boinino, Soglang Tumka, Anga Girasliang, Deu Borodistio. Novenacha Nobui Disani, Ozarani Tumianga Ektaya Ilaupran, Ais Vode Kushal Kainani Boktin, Bagyont Francis Xavier Che, Dobajik Purbecha Somorombak, Tumi Zomazalian. Soglang Tumka, Amso Maimogatso, Ununit Yokar. Ya Orsak, Ya Dobajache Esman Pon Soloita, Bo Shresht Arcebisp Leopoldo Cirelli, Zozaunasa Pap Saibatso Rajdut, Amcha Barat Desan, Apostolic Nuncio. Sabar Desani, Osle Rajnoitik Kam Kelia Upran, Gelia Orsacha Mayacha Muinantan, Amcha Desan, To Pap Saibatso Protinidi Kosova Urta. Ami Ununit Yo Karditao, Soglia Yadnikang, Motwashi Bau Boining, Soglia Yatre Karang, Goya, Bair, Ani Sonsaratlia Charui Konshatan Ailolyang, Kerit Bashin, Sindhudurg, Belgaon, Ani Kolhapur Vatarantlia, Solun Ailelia, Soglia Yatrekar, Bau Boining. Yani Mane Orsani, Goinchas Thoda Firgozani, Padiyatra Kurun, Munge Payani Solunion, Ya Festa Kajir Zaupachi Soin, Vitor Solya. Shebaski, Tumka Soglyang. Amcho Yokar Tespori, Amcha Montreang, Amdarang, Ani Soglia Sorkari Odikarang. Bagyont Francis Xavier Bashin, Jesucha Paulanin Solun, Exar, So Bageli Pon, Ani Missaun Gioia, Ovishoi Monandurun, Ya Somoroman, Bantogioia. My dear sisters and brothers, it is my joy and privilege to extend a warm and hearty welcome to all of you. After converging to this blessed place in thousands for the last 9 days, we have gathered here today for the solemn celebration of the feast of St Francis Xavier. A cordial welcome to all of you. The main celebrant of today's feast mass is Most Reverend Leopoldo Cirelli, the Apostolic Nuncio in India and Nepal. After heading the diplomatic missions of the Holy See in a number of countries, His Excellency has taken charge of the Vatican Embassy in New Delhi in May last year. We welcome you warmly in our midst, Your Excellency. And we thank you for your graciousness in accepting our invitation to visit this archdiocese and also to preside over this solemn feast mass of our deeply revered St. Francis Xavier. You will have here a first-hand experience of the vibrant faith of our people who never fail to flock to this hallowed place in large numbers year after year. Your Excellency, we see in you our beloved Holy Father, Pope Francis, and through you, we wish to convey to him our filial loyalty and the assurance of our fervent prayers
for the fruitfulness of his Petrine ministry at the service of the Universal Church. I also extend a warm welcome to all the priests, religious men and women, all our faithful, and all the other pilgrims who have come here from Goa, India, and other parts of the world. A special welcome to all those who have come on a walking pilgrimage from Sindhudurg, Belgaum, and Kolhapur, not to speak from various parts of our own state of Goa. I welcome also our ministers, MLAs, and the civil authorities present here, both from the center and the state. Thanks for coming. We pray that God may bless all of us gathered here through the powerful intercession of our great saint. Following Jesus like St Francis Xavier, let us foster communion, participation, and mission. This has been the theme of our prayer these days. Let us have this theme in our mind and our heart as we begin this Holy Eucharist. I now request our Apostolic Nuncio to kindly lead us in this Holy Mass. Kindly rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या वर्सा मार्साच्या म्हयन्यांत बागेवंत फ्रांसीस शावेराक बागेवंत म्हूण पाचारल्यार 4 शेंकडे भरले. बागेवंत फ्रांसीस शावेर जेजूच्या पावलांनी चल्लो देखून ताच्या पुनर्जिवंतपणांत ताका वांटो मेळ्ळो आनी असो तो गोंयचो साहेब जावंक पावलो. आयज ताचे परबे सुमयार आमचें जिवीत ताच्या जिविता सारकें जावंक ताचेच विनोतीन मागुया. जेजूच्या मिसावांत आमी एकचारान आनी सोबागिलपणान कान मारुया. धर्माची, राजकारणाची, जातीची, गांवांची दुस्मानकाय आनी वेगळोचारपण पयसावून एका एकचाराच्या पावलान मारूंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. Dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
mandeva un sorgi ani shantita chaisha sonsari sorve spora deva sorgi charaya sor podvedar deva deva baba ami tu ka namaskar korta ami tu ka din bahasa Let us pray. O God, who through the preaching of St Francis Xavier won many peoples to yourself, grant that the hearts of the faithful may burn with the same zeal for the faith, and that Holy Church may everywhere rejoice in abundance of offspring. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Please be seated. देवाचे उतर आमचें जिवीत न्हवसोरता आनी समाजांत हीच बरी खबर परगटूंक उत्तेजन दिता. आपूण भुरगो आनी उलोवंक सारको नकळो ही आपली असोक्ताय जेरेमियास प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत देवाक सांगता. देव ताका आपलो सांगात आनी सहकार भासायता. देवाच्या सहकारान आनी आदारान जेरेमियास प्रवादी देवान दिल्लें कठीण मिसांव जियेता. दुसऱ्या वाचपांत जायत्या भासांनी आमकां दुसऱ्याची गरज आनी हाकाच लागून आमी एकामेकाच्या सहकारान आनी आदारान जियेवंक गरज म्हूण भाग्योंत पावलू कोरिंतकारांक बरोवन सांगता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपूण वेचो आसलो त्या सुवातांचेर आपल्या शिसांक पाठयता. जेजूचें मिसांव शिसांनी एकामेकाच्या सहकारान आनी सहभागेलीपणान शार्ती पावोवंक जाय म्हूण जेजू तांकां शिकयता. हो वाचपांचो सार मनांत दवरून देवाचें उतर चिंतान आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो.
राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. म्हाका कोदीन स्फोटवूंक दिवूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार, म्हाका चिंतीव नायक, म्हजें तारण कूर. सर्वेस्परा म्हजें खडोप आसा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो आसा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडोप, म्हजो किल्लो, देवा म्हज्या नोश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. दोनिया तूं एकलोच म्हजो पोरवासो, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातेवून आयला, आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. म्हजे वोंड
तुझे प्रामाणिकपण परगोटले दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गासोयतले देवा म्हजे तरणे पिरायेन तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय अजून पर्यान तुज्या उच्चर्याचे हांव वर्णन करीत आसा बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप बाबा भयणांनो असली व्हरती पदवी देवा सावन येता आमी आमचे थावन उपजोना म्हूण दिसून येवचे पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता सगल्या जिन्सांच्या कोश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपोन पडना आमी गोंडोलाक सांपडटा पूण निराशी जायना पिडापीड भोगता पूण ओसाद पडना आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात आमचे कुडीन जेजूचे जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचे मोण आमी सदांच आमचे कुडीन व्हरता जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवीत आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात हे भाशेन मरण आमचे सोवें आपलें काम करीत आसा पूण तुमचे सोवें जिवीत आपलें काम करीत आसा हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलों अशें बरयलोले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनरुज्जीवंत केला तोच आमकांय जेजू भाशेन पुनरुज्जीवंत करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती तुमचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणो हे सगलें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक ओदीक आनी ओदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो देवाचे उतोरये देवाचे व्हड उपकार जेजूक येवकार करून नोमान करूंक सगलीं उबी रावुया जेजू म्हणटा जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मारून घेया जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मारून घेया Jivet
Sorvespor तुमची सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. सुम्यान आनीक बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मोदे मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हणचो त्राय दवरात. बोक्षे व बुती व वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसती त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पोरयान आमी तुमची तुमकां झाडून उडयतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तर दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजून म्हणलें, ए कोराझीन तुजें कोटा, ए बेतसायदा तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्या ती विस्मितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो साकोटो घालून आनी गोबरांत बसून तेदनाचे तेदना ती प्राचीत करतलीं आसलीं. जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी ए कफारनावा, तूं वयर स्वर्गा पर्यान पावतलें म्हूण रावताय कितें? एमकोण पर्यान तूं सोकला शेवटतलोय. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा करता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा करता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा करता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
Your Eminence Philippe Neri, Cardinal Patriarch Philippe Ferrao, Archbishop of Goa and Daman, Reverend Father Patricio Fernandez, Rector of the Basilica of Bom Jesus, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Reverend Brothers, and my dear lay faithful in our Lord Jesus Christ. I'm truly overjoyed to be present in this historic Basilica of Bom Jesus in the Archdiocese of Goa and Daman and celebrate the Holy Mass with you this morning. This church was consecrated in 1605 and raised to the status of minor basilica in 1946. It is known to be the most iconic of all the churches in Old Goa and enshrines the sacred relics of St Francis Xavier in a silver casket which is atop a mausoleum. St. Francis Xavier, known as one of the greatest preachers of apostolic zeal since the time of the apostles, had the great ambition to bring the world to Jesus Christ. He proclaimed the gospel to all people, especially the poor and the sick, spending most of his time ministering to their needs. I was gladly informed that St. Francis Xavier is fondly revered by several Goans, irrespective of castes, creed, and religion, and he is popularly and affectionately called Goicho Sahib. Several people from all over the country flock to this basilica to seek God's protection and grace through his intercession. It was this saintly priest who walked the streets of this very city, giving solace to so many persons and imparting to them the values of the kingdom of God. Dear brothers and sisters, in this season of Advent, let us prepare our hearts to receive the Lord with an attitude of trusting prayer and faithful obedience to His will in our lives. Let us keep alive our expectation of Christ, who will come to visit us with His salvation, fully establishing His kingdom of justice and peace. The first reading taken from the book of Jeremiah explains how God prepared Jeremiah from before his birth for the work of a prophet, and at the right time appointed him to that work. Jeremiah responded faithfully to God's call to work, and God gave him the knowledge he needed to accomplish it. In this regard, St. Paul explains how God equips every faithful person for work that contributes to the good of the community. Hence, each one of us should take cognizance of our God's given talents and use them for the building up of the kingdom of God. And if we are faithful to His calling, He will equip us for our work in His vineyard, no matter how tough our challenges may be.
And in the second reading, taken from the second letter to the Corinthians, St. Paul refers to the gospel as God's treasure of infinite value, and so invites us to dedicate our lives to the spread of his kingdom. He urges us to spread the light of Christ in the world that is engulfed in darkness. Every believer in Jesus Christ, as the light of the world, is called to shine before others. There is an urge to proclaim the gospel of Jesus Christ. Jesus rushed to the least, to the last, and to the lost. Hence, the psalmist prays, "Let the light of your face shine on us, O Lord." Jesus is the true light that enlightens everyone. Finally, the gospel reading taken from the evangelist Luke tells us that in addition to the inner circle of the 12 apostles, Jesus calls another 72 and sends them to the villages, 2 by 2, to proclaim that the kingdom of God is close at hand. As the constitution of the Dei Verbum of the Second Vatican Council reminds us, Jesus Christ himself commanded the apostles and others associated with them to preach the gospel to all as the source of all saving, truth, and moral way and moral law, communicating God's gifts to them. Today, there must be no lessening of the impetus to preach the gospel to those who are far from Christ, because this is the first task of the Church. All renewal in the Church must have proclamation as its goal, if it is not to fail prey to a kind of ecclesial introversion. Pope Francis noted that the purpose of sending the disciples to the villages is not to socialize, to spend time together, but to proclaim the kingdom of God. And this is urgent. And it is still urgent today, not just at the time of St Francis Xavier, but today. There is no time to be lost in gossip. There is no need to wait for everyone's consensus. What is necessary is to go out and proclaim. Those 72 came back from their mission full of joy, because they had experienced the power of Christ's name over evil. Hence, let us allow him to enter our lives and invite us to go out to the margins of life and proclaim the gospel. On this great solemnity, let us resolve to give Christ the central place in our lives and to obey his command to go, therefore, and make disciples of all nations. May St. Francis Xavier, the patron of the East Indies, and St. Joseph Vaz, the patron of your archdiocese, inspire you to be always a faithful follower of the Lord Jesus Christ. And may God bless each and every one of you. Amen. आता पाद्री रोमियो मोंतेरो
भारतांत पाप सायबाचो प्रतिनिधी आर्सेबिस लिओपोल्दो जिरेल्ली हांचो संदेश कोंकणींतल्यान अणकारतलो. भोव श्रेश्ठ फिलिप नेरी कार्दियल फेर्रांव, गोंय दमांव धोर्म प्रांताचो आर्सेबिस्प, मानेस्त पाद्र पात्रिसियो फेर्नांदीस, बॉम जेजूस बाजिलिकेचो रेइतूर, मानेस्त पाद्री बाबानो, मानेस्त मोटवाशी भयणीनो आनी बाबानो, आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांताय आसलेल्या म्हज्या मोगाळ लौकीक भयणी बाबानो. गोंय दमांव महाधोर्म प्रांताचे ए इतिहासीक बाजिलिकेंत आजीर जावंक आनी तुमचे बरोबर हे मिसाचें बलिदान समारंभूंक म्हाका खऱ्यांनीच उपोट खुशालकाय भोगता. 1605व्या वर्सा हे इगोर्जेची संस्कारणी जाली आनी 1944व्या वर्सा तिका मायनर बाजिलिका म्हूण दर्जो मेळ्ळो. ह्या पोरण्या गोंयच्या शारांत आसलेल्या इगोर्जां मदली ही इग्रोज चड सोबीत आनी नांव वस्ती, जातूंत भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराच्यो रेलिको एका रुपयाचे पेटेंत दवरलेल्यो आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर म्हळ्यार धर्मदुताच्या काळांतावन बरे खोबरेचो एक व्हड परगटणार. ताचो व्हड आवडो म्हटल्यार संवसाराक जेजू क्रिस्ताशी हाडूंक. ताणें गरिबांक आनी पिडेस्तांक शुभ वर्तमान परगट केलें आनी आपलो चडसो वेळ तांच्या गरजांक पावूंक ताणें सारलो. म्हाका माहिती मेळ्ळ्या ते प्रमाणे जायतीं गोंयकारां खंयचोय जावं तांचो भावार्थ धर्म व जातकात भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावियराक व्हड अभिमानान लेखतात आनी ताका अपुरबायेन गोंयचो सायब म्हूण उलो मारतात. ह्या देसांतलीं सोबार जाणां हे बाजिलिकेंत येतात तांचे मजतीन देवाची राखण आनी कृपा मागूंक. आमी आतां पोरणें गोंय ओल्ड गोवा म्हणटाव त्या शाराची माती ह्या भाग्यवंत पाद्रीन माडयली. ह्या रस्त्यांचेर तो भोंवलो आनी कितल्याशांच जाणांक समाधान करूंक आनी देवाच्या राजाची मुलयां तांकां वांटूंक तो हारपीट जालो. भयणी भावानो, ह्या आद्वेंताच्या काळांत विस्वाशी मागणे करून आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत मांडून घेवन सोम्याक घेवंक आमचीं काळजां तयार करुया. क्रिस्ताच्या येण्याची वाट पळोवन रावुया. क्रिस्त आपली सोडवण घेवन येता. तो आपलें स्वताचें आनी शांतीचें राज स्थापूंक येता. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता कोण भाशेन देवान जेरमियासाक तो जल्मा येवचे आदीं पर्यान प्रवादीक वावराक तयार केलो आनी वेळ पावतोच ताका प्रवादीक मुनियारपण चलोवंक नमयारलो. हे बाबतींत देव दर एका मनशाक ताणें समाजांत करूंक जाय तो वावर करचे खातीर कोण भाशेन देण्यांनी भरता तें भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता. ह्या पासत दर एकल्यान आमी देवान दिलेले गूण मांडून घेवची गरज आसा आनी हे गूण आमी देवाच्या राजा खातीर वापरूंक फावो. देवाच्या आपोवण्यांक आमी विस्वाशी रावलीं जाल्यार गंभीर आव्हानां मदें पर्यान देव आमकां आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक आदार हातियारां दितलो. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलूच्या दुसऱ्या चिटी वेलें.
भाग्यवंत पावलो आमकां सांगता की शुभ वर्तमान म्हळ्यार अगणीत मोल आसलेलो देवाचो थेवो. देखून आमचें जिवीत ताचें राज विस्तारचे खातीर भेटोवंक तो आमकां आमंत्रण करता. काळोखांत बुडलोल्या संवसारांत क्रिस्ताचो उजवाड विस्तारूंक तो आमकां उस्कायता. जोण एकलो आमी संवसाराचो उजवाड. देखून क्रिस्ता जेजू थंय प्रत्येक भावार्थ्याचें आपोवणें म्हळ्यार दुसऱ्या उजीर उजवाड कसो परजोडूंक. शुभ वर्तमान हाडटात तीं पावलां कितलीं सोबीत. आमकां मेवला तो जेजूचो उजवाड आमचेच भितर आमच्यान दवरून वचो. ह्या पासत आमी भावार्थाचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता. परगट करप म्हटल्यार आमकां एक नेट. धाकट्या सोवें, निमाण्या सोवें आनी सांडलोल्या सोवें जेजू धावी धावी गेलो. देखून स्तोत्रकार मागणें करता, तुज्या मुखामळाचो पोरजोड आमचेर फांकूं दी सर्वेश्वरा. जेजू क्रिस्त म्हळ्यार सगळ्यांक उजवाडायतलो नीज उजवाड. भाग्यवंत लुकासान बरयलोलें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की आपल्या 12 शिसां भायर जेजून आनीक 72 जाणांक आपयले आनी देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण परगटूंक तांकां दोगांक गांवांनी धाडले. देई वेरबूम ही वातिकान दुसरे विश्वसभेची दोगमातीक घटना आमकां उगडास करता. ते परी जेजू क्रिस्तान आपूण खूद आपोस्तलांक आनी तांच्या बरोबर वावर करतल्यांक शुभ वर्तमान स्वताची आनी नैतीक कायद्यांची जोर कशी सगळ्यांक परगटूंक आज्ञा दिली. हें शुभ वर्तमान प्रवाद्यांक आदीं फुडें बासायलोलें तेंच. जेजूंत शार्ती पावलोलें तेंच शुभ वर्तमान आनी ताच्याच ओंठांतल्यान परगट जालोलें तेंच शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमानाचे परगटणे वरवीं देवाची देणी सगळ्यांक वांटून येतात. आयज अदीक करून क्रिस्ता कडचीं पयस आसात तांकां शुभ वर्तमान परगट करपाची उर्बा उणी जावंक फावना. कित्याक हें जावन आसा पवित्र सोबेचें पयलें कार्य. पवित्र सोबेंत जातले दर एके नवसरणेचो हेतू म्हळ्यार परगटणी. दुसऱ्यांक शुभ वर्तमानाची परगटणी ना जाल्यार पवित्र सोबा आपल्याचेरूच दोळे लावन चलता अशें म्हणपाचें. तिची वाड जायना. फ्रांसिस्क पाप सायबान आमकां शिकयलां की जेजून आपल्या शिसांक गांवांनी धाडलें म्हूण बेश्टें फोलगां मारूंक वो बरोबर वेळ सारूंक न्हय, पूण देवाचें राज परगट करूंक आनी ताकतीन तें परगट करूंक. आयजूय ही परगटणी ताकतीन करपाची गरज आसा. आच्यो ताच्यो खबरो करून वेळ इबाड करूंक जायना. सगळ्यांचें एक सारकें मौन जाय पर्यान रावचें न्हय. निबेल गरजेचें म्हणटात तें भायर सरून परगट करप. तुमचेच पासत जिये नाकात, तुमचेच पासत तुमी जिये नाकात, पूण भायर वेचे पासत आनी बरें करचे पासत जियेयात. ते 72 जाण आपले मिसांव सोंपयल्या उपरांत संतोश बरीत जावन परत आयले. कित्याक ताणें वायटाचेर क्रिस्ताच्या नांवाचें बोड आसा तें अणभवलोलें. हाकाच लागून जेजूक आमच्या जिवितांत भितर सरूंक संदी दिवया. आमकां भायर वचूंक, समाजाचे देगेक आसलोल्यांक भेटूंक आनी तांकां शुभ वर्तमान परगटचे खातीर आमकां आमंत्रण दिवंक क्रिस्ताक संदी
दिवया. हे व्हडले दोबाजीक परबे समोयार क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत पयली वयली सुवात दिवंक निचेव करुया. क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो माज करुया. तर वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांचे शीस करात ही क्रिस्ताची आज्ञा आमी पाडुया. तुमी सदांच सोम्या जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी पाटलादार जावंक भागिवंत फ्रांसीस शावियर उदेंतीच्या इंदियेचो पात्रोन आनी भागिवंत जुजे वाज तुमच्या धर्म प्रांताचो पात्रोन तुमकां स्फूर्ती दिवं. तुमचेर जण एक एकल्याचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. Kindly rise. भावां भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलां. देवाच्या उतराचो संदेश स्विकारून आमचो भावार्थ अदीक जिवो जाला. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब कसो सगळीं बरोबर आमी सोतमानता म्हणुया. सोतमानता देवाक सोरपोतवेदार बाबा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोर्बी सांबावलो, आंकवार मारेतावन सोलमलो, पोंस पिलाता खाव ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोग्याक देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्याक तो जिवंत जालो, स्वर्गाक सोडलो, सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक पोसला, थंय जावन जिव्या आनी मेल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. Dear sisters and brothers, let us bring our intentions to the Father, the Almighty, with the same faith of St Francis Xavier, so that we may zealously walk with him in the footsteps of Christ. दर एका मागण्याक आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळे तरेच्या क्रिस्तांवाच्या एकचारा पासत वावरूंक आनी पाप साहेब सगळ्या क्रिस्तांवाच्या एकवटाची खुणस जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या एकवटा पासत वावरूंक आनी सगळ्या धर्माच्या मनशांक राजकारण सहभागी करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी सगळ्या क्रिस्तांवांनी आपल्या गांवच्या पादवीकारांक आनी कोपेलावांक आपलो आदार सहकार दिवन एकचारान फिरगोचे पासत वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
बागेवन फ्रांसीस शावेराचो वायट प्रचार करता तांकां देवान आपले जाणवायेन भरून स्वताच्या मार्गान ते चलूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूच्या पावलांनी आनी शिकवणेन चलतली मनशां आमकां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Loving Father, we have placed before you our humble petitions. Through the intercession of St Francis Xavier, help each of us to follow your Son by fostering communion, enhancing participation, and living out our mission. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Undo ani soro. Ho undo ani soro एकचारान आनी सहभागिलीपणान केल्ल्या आमच्या वावराचो फूल आमच्या फुडल्या मिसावांक बळ खुणायता. एकचारान आनी सहभागिलीपणान जिवचे आमचे आवडे आनी हुरबेन मिसांव फुडें व्हरचे आमचे ओत्रेक बापाक ओरपुया आनी गायोन करुया तुज्या पवित्र दोळ्या मुखार. Tuja pवित्र
Kindly rise. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Receive, O Lord, these offerings we bring you in commemoration of St. Francis Xavier, and grant that as he journeyed to distant lands out of a longing for the salvation of souls, so we too, bearing effective witness to the gospel, may with other brothers and sisters eagerly hasten towards you. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. to lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For as on the festival of St. Francis Xavier, you bid your church rejoice, so too you strengthen her by the example of his holy life. Teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so, with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. You are indeed, Holy Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended,
he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Mia Gesù caminho tocata, ani e causi le pietà, ti te pauti tu voi movan Gesù, ami tu ce moron porgota. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, with Saint Joseph, St Francis Xavier, Saint Joseph Vaz, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in Heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Amen.
peccata mundi, miserere nobis Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्याव घेवंक फुडें सरचें कुम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे वे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए आयचो विशय आमकां एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसांव जिवंक आपयता तर एकाच काळजा मोनान आमी सांगातान गायोन गावुया एकाच उंड्यांत
जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला. आमचे दोळे बंद करुया आनी आमच्या काळजांत ताका अणभवुया. दर दिसा आमकां आमच्या कुटुंबांत, वावरा जाग्यार आनी समुदायांत एकचारान आनी सहभागिलीपणान मिसावन जिवंक आमकां जेजू आदार आनी कृपा फावो करता. ह्या ताच्या बरेपणा खातीर आमी ताका वाखाणुया आनी काळजांत थावन दिनवासुया. Kindly rise. Let us pray. May your mysteries, O God, kindle in us that fire of charity with which St Francis Xavier burned for the salvation of souls, so that, walking ever more worthily in our vocation, we may obtain with him the reward you promise to those who labor well in your harvest. Through Christ our Lord. Amen. Sogli bosuya. 9 दिसांची लांबदीक तयारी केल्या उपरांत खुशालकायेन हे परबेंत आमी वांटो घेतला. ही परब व्हडा धोबाच्यान समोरोबूंक जायती आत्मीक तशी दुसरी तयारी जाल्या. तर आपल्या काळजांतले उल्हास परगटूंक आतां पुरतो वेळ. पयलो पाद्री पात्रिसियो फेर्नांदीस बाजिलिकेचो रेतूर आपलो उपकार आठयतलो आनी उपरांत भोवमानेस आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्दियाल फेर्रांव दिनवासणेची उतरां करतलो.
देवाक, जेजूच्या आनी आमच्या बापाक, जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक दिनवास, वाखाणणी आनी मोहिमा सदांच, पूण चड करून ह्या नोवेनाच्या आदीं, नोवेनाच्या दिसांनी आनी आयज फेस्ता दिसा आमी ताचो प्रिती मोग, काकलूत, दया, सेवा चाकरी एकामेका बरोबर खोलायेन अणभवल्या. त्याच प्रमाणे वाकाणटां सायबीण मांयक आनी बागयोन फ्रांसीस शावेराक, कित्याक तांच्या आसऱ्या खाल आनी मिनोतीन ह्या वर्सा पावस वो हेर आडखळी नासतना नोवेना तशेंच फेस्त व्हडा दबाज्यान आमकां समोरुंबूंक मेळ्ळां. जेन्ना आमी आख्ख्या संवसाराचेर नदर भोंवडायता तेन्ना आमकां सगळीं संवसारांतलीं मनशां आनी मनजात दिसा दिसपटेत तरेक वाटेन चलतात तें दिश्टी पडटात. थोडीं उजवाडांत आनी बाकीचीं काळोखांत, दिशा वो दिशा नासतना निस्वार्थीपणांत आनी स्वार्थीपणांत, शांतीन वो उत्सांबळान. पाप साहेब फ्रांसिस्कान सगळ्या परिशदेक यात्रेंतल्यान संगाती चलोवंक दिशा दिल्या. होच विशाल विशय आमच्याय धर्म प्रांतांत पुतकोरला. तर जिन्सां भासांच्या, तरेकवार बेसांच्या, वेगवेगळ्या पिरायेच्या आनी अनेक देशांच्या आनी गोंयच्या भावार्थ्यां बरोबर जेजूच्या पावलांनी चलून बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन संगाती एकचारांत, सहभागितांत आनी जेजूच्या मेसावांत वर्सभर चलत आयल्या. आनी ह्या 9 दिसांनी जेजून आपल्या जिवितान दाखयलेल्या सहभागिलेपणाच्या मार्गार आमी नियाळून, मागणी करून आनी ताचे बरोबर जिवंक सगळीं आमी लागल्या. ह्या बाजिलिकेचो वडील कसो व्हडी खुशालकायेन तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उणवणीत परबीं दिता आनी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बोबानेस आर्चबिशप लिओपोल्दो जेरेल्ली ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या दोबेज्जेक परबेचो येजमान जाल्ले आनी जाणवायेचीं उतरां आपलो संदेश दिलो ताचे आनी आमी काळजान थावन आभार मानता. तांच्या वांगडा आसलेल्या आमच्या अपुर्वेच्या आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें सदांच आपलो हुस्को दाखयला. तांच्या मार्गदर्शनाक आनी सहकाराक लागून आमचे दिनवास, तशेंच विका जनरल पाद्री जुसे रेमेदियोस फेर्नांडीस हांकां जाणीन आमकां खूब मदत आनी पाठिंबा दिला. तांचे आमी आभारी. त्याच बरोबर आमी फादर नोएल कॉस्ताचे उपकारी. आमचे खेरीत दिनवास सगळ्या पास्ट्रोलायट पंगडाक आनी तांच्या वडिलांक, पाद्री सिमावांक, तांचे भितर आसलेल्या पाद्रींनी मीस भेटयले आनी कुमसारांक ते बसले आनी हेर जे परम सेवक आसलेले तांणी तरेकवार सेवा आनी प्रवचन केलें. तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे दिनवास सगळ्या दिवसाच्या डीन्स, पादवीकारांक, सेंटर्स संचालकांक, येरा पाद्रींक, मोटवाशांक आनी सगळ्या फिरगोसकारांक. तुमी जबाबदारेन पयशिल्ल्या आनी लागशिल्ल्या लोकांक घेवन आयल्यात. बाकीच्यांनी प्रवचन केलें आनी थोड्यांनी तरेकवार सेवा केली आनी सगळ्यांनी मिसान वांटो घेतलो. संदानाच्या साक्रमेंतान मदत केलेल्या पाद्री भावांक आनी तांकां सहकार करतल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ज्यो फिरगोजी बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नांवान उबारल्यात तांच्या पादवीकारांनी ह्या वर्साची नोवेनाची आनी फेस्ताची सेवाधर्मीक पुस्तिकां घडोवन हाडल्या
तांकां हेर पाद्री भावांक आनी न्यू एज प्रिंटर्स छापखान्यांत आदार दितोल्यांनी सहकार केला, सल्लो दिला आनी तपासणी केल्या. ताका सगल्यांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास भोव मनीस गव्हर्नराक श्री पिल्ले तांणी वेगीं येवन गोंयच्या साहेबाचें दर्शन आनी बेसांव घेवन ते परतले. आमचे दिनवास भोव मनीस चीफ मिनिस्टरांक डॉक्टर प्रमोद सावंत, नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिस मामू हागे, एडिशनल कलेक्टरांक संजीव देसाई आनी डेप्युटी कलेक्टर्स जाणी खूब तोकस घेतलो आनी खास वार पळयलो. तांचे बरोबर हेरांय वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक, मनीस मंत्र्यांक आनी आमदारांक आमचे दिनवास. तुमी गोंयच्या साहेबाचे दोबाचीक परबेन वांटो घेतलो देखून तुमचेर सुबा आशिर्वाद हांव मागतां. आयज कोयर तयार केला फादर मानसुएटान. तर ताच्या फुडाऱ्या खाल दोबाचीक परबेन आमची काळजां गायना वरवीं उबारली आनी सेवा धर्मांत वांटो घेवंक आमकां आदार मेळ्ळो. तांकां आनी तांचे बरोबर कोयरांत भाग घेतल्यांक आमचे दिनवास. तेच भाशेन नोवेनाच्या आनी आयच्या दिसा जाणीं आमकां सेवा धर्मीक रितीन गायनांनी आमची काळजां उबारल्यान तांकांय आमचे दिनवास. खेरीत दिनवास आमच्या बॅझिलिकेच्या पाद्री भावांक फादर्स अपोलो, जूड, फर्मिन आनी लिंडसेक तांच्या सहकारान हो सगळो दोबाचो व्हडे उमेदीन घडोवन आयला. सगळे माद्री भयणींक आनी खेरीत भाशेन मातदे सिस्टरींक जाणीं आमकां कोमयां वांटूंक मदत केल्या तांकां आमचे दिनवास. फुलां भेटयल्ल्या आनी फुलांनी आल्तार न्हिटयल्ल्या आनी हेरां वावरांनी आमकां जायतो आदार दिलोल्या सिस्टरींक बुला हावस, सेंट एंटनीज नोविशेट, पोसुंकुला, एंजल सिस्टर्स, पोर सिस्टर्स ऑफ आवर लेडी, सेंट जॉन ऑफ गॉड भयणांक आमी उपकारी. त्याच प्रमाणे साक्रिस्तीन वावुरतल्यांक, संकिस्तांवांक आनी हेरांक आमचे दिनवास. क्रॉस क्राफ्ट आनी तांचे डिरेक्टर फ्रांसीस सेरांव वर्साच्या वर्सा विसरो नासतना तरेची मदत करीत आसता. जावं ओ सोबीत नेटयलेलो आल्तार, फुलां इत्यादी तांकां ताचे फामिलीक, भावाक आनी सगले तांचे बरोबर वावुरतल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नेसरीकराक वर्साच्या वर्सा माटो घालतात आनी तांकां आमचे दिनवास. तशेंच दिनवास बियातोक आनी तांच्या बरोबर वावुरतल्यांक ते LED वॉल्स उबारतात आनी मिडियाचो वावर करतात आनी सगल्या संवसाराक भावार्थ्यांक आमच्या मिसान पवित्र सक्मांचे बोजवणेंत भाग घेवंक मेळटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. नील मोंतेरो तांच्या कामगारांक धाडून तोरेक वावर ह्या दिसांनी आनी वरसभर केला तांकां आमचे दिनवास. बॅझिलिके पासत मिडियाचो वावर दीस रात करतल्यांक फादर लिंडसे, यान, दया आनी कितल्याशा जाणांक आमचे खेरीत दिनवास. आमच्या सगल्यांक सरकारी खात्यांक जावं कलेक्टरेट नॉर्थ, PWD, WRD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, सॅनिटेशन, फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस, भोव करून पुलीस जाणी शिस्त राखल्या आनी ट्राफीक मांडवळ सांबाळल्या तांकां दिनवास. तेच परी ASI, ओल्ड गोवा पंचायत आनी ओल्ड गोवा पुलिसांक आमचे खेरीत दिनवास. सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर, नेसरीकार, झेवियर सावंड सिस्टम, कॉस्ता रेडिओ, एको एअर, एको क्लीन, कॅम, अँटनी लुईस, तेच बरोबर संपर्क साधनां मास मिडियाचो उपयोग करूंक प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, GCTV, डिओसिसन कम्युनिकेशन सेंटर, आशिर्वाद एंटरप्राइजेस, सेंट फ्रांसिस झेवियर ऑफिशियल आनी हेरां चॅनल्स आनी स्टेशनांनी मीस दाखयलां तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास.
खेरीत दिनवास WRD डिपार्टमेंटाक आनी आदल्या आनी आतांच्या मंत्रींक आनी तांच्या इंजिनियराक नाजरेताक ताणीन बाजिलिकेच्या फुड्यांत कोणकूल बरोवन काडलां. त्याच प्रमाणे एसायेनूय खूब वावर बाजिलिकेंत केला. फ्युमिगेशन, कॉरिडोरांत लांकडांची दुरुस्ती इत्यादी. जायते बरे मागतोल्यांक आनी स्पॉन्सरांक आमकां वेगवेगळे तरेन आदार दिला. तांची नांवां हांव घेना, पूण देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. खेरीत दिनवास आमच्या बरोबर रात दीस वावुरतल्यांक, कुसनान जेवण तयार करतल्यांक आनी तरेची मदत करतल्यांक. आमचे व्हॉलंटियर्स उर्बेन व्हडा उदारपणान दीस रात निस्वार्थीपणान जायतो वावर करतात. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागतां. जायतीं भावां भयणां गोंयांच्या सायबा पासत वावुरल्यान देव तांचो वावर पळयता आनी तोच देव तांकां फावो ती मजुरी दिवन तांकां बरेपण फाव करतलो म्हणून म्हाका खात्री आसा. आनी एक पावट तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. कोणाक विसरलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं आनी सांत फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ताची उणवणीत परबीं तुमकां सगल्यांक गोंयकारांक आनी हेरांक दिता. God, the Father of our Lord Jesus Christ, and our Father, Jesus, and the Holy Spirit, we praise, thank, and glorify you always, but especially what happened before the Novena, during the Novena, and today for the feast. We have tangibly experienced your unfathomable love, mercy, pardon, charity through our participation in this synodality. We are grateful to our Blessed Mother and to St Francis Xavier for their intercession and protection from rains and other difficulties during this liturgical celebration of the Novena and Feast. When we look round and see, we observe that humanity and creation are all walking in different directions, some walking towards the light, while others away from it into the darkness, some walking with a purpose in life, while others without any purpose or direction. Some are selfless, while others are selfish, some in peace, while others confused. Pope Francis, through synodality, has set a direction for our walking, while our Cardinal, in his pastoral letter, has specified that we follow Jesus in our walking. Whether we speak different languages or come from various walks of life, or ranging from various age groups or different nationalities, we, the Goan faithful, are following Jesus like St. Francis Xavier to foster communion, participation, and mission. During these 9 days, we have reflected and participated in Jesus' various aspects of his mission and begun to understand and live it. As rector of the Basilica, it is my privilege to congratulate, to appreciate, to thank, and to wish each one of you a happy feast of St. Francis Xavier. Our special thanks to His Eminence Archbishop Leopoldo Girelli, the Apostolic Nuncio, the representative of the Pope in India and Nepal, for accepting the invitation to preside over the Eucharistic celebration and for his inspiring homily. Our gratitude and thanks to our beloved Archbishop Philippe Neri Cardinal Ferrand for his continuous concern, support, assurance, and help in planning, executing, assessing, and reorienting matters concerning the Basilica and the Novena and Feast of Going Society. We thank the President of the Administrative Committee, Father Jose Remedios Fernandez, for his constant guidance and support. We also thank Father Noel de Costa and his support and help. And to all the priests who concelebrate in this solemn High Mass, we say a big thanks to you. Thanks to the priest pastoralites who celebrated the Mass and help in the daily confessions, and the deacon pastoralites who preach during the Mass and in various other ways pertaining to the liturgy. We thank their director, Father Simeon,
and the liturgy in charge, Father Afonso. Thanks to the parish priests of the churches in the diocese named after St Francis Xavier for preparing the liturgies for the Novena and Feast 2022. Thanks to the priests as well as the staff of the New Age printers who helped in printing the liturgical booklets. A special word of thanks to all the deans, the parish priests, diocesan centers in charge, other priests and religious and the laity who participated and celebrated the Mass, gave confessions, devotions, adorations, and intercession. Thanks to all the choir masters who led the singing each day and each Mass through the 10 days. We thank in a special way Father Mansueto. His chorus Angelerum, led by him, was really fantastic, and we all enjoyed his singing and helped us to participate full-heartedly in this Mass of St. Francis Xavier. Thanks to all the priests who spent hours in the confessional, helping in the sacrament of reconciliation, and for those who assisted them. We thank the Honorable Governor of Goa who visited the Basilica in the early hours of this feast day to pay his respects to Amtsugoinzo Sahib and receive his blessings. We thank the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, the North Goa Collector, Ms. Mamu Hage, the Additional Collector Sanjeev Desai, the other Deputy Collectors who showed keen interest and along with heads of related departments made arrangements for the Novena and Feast. Our special thanks to other dignitaries, honorable ministers and MLAs for their help and support and for gracing this occasion with your presence at this Mass. I also thank the many of them who have shown concern for the Basilica and reached out to help in conserving and protecting it. We also thank all the officers and staff of the government departments, especially Collectorate North, Traffic North Goa, PWD, Division 5 buildings, thanks to Engineer Wendy and her collaborators for providing many amenities and facilities for the devotees and pilgrims during the Novena and Feast. Division 3 for providing water supply. Division 2 for cleaning all the properties and tarring roads. Division 4 for lighting and parking areas, lighting in the parking areas, and Electricity Department for power supply. They have done a great job with these lights in and around the Basilica. The WRD ministers, past and present, for deploying Mr. Nazareth and raising the level of the lower portion in front of the Basilica, which gets inundated with water when it rains. Police for maintaining law and order and for guiding the traffic smoothly. Health Department for providing doctors, nurses, ambulances, and periodical fumigation. Fire and Emergency Services, ASI, Old Goa Panchayat who has gone out of their way to help, and the Old Goa Police PI Sachin who was keeping vigilance round the clock, and for many others who have helped us. A special thanks to our Jesuit community at the Basilica of Bom Jesus for Fathers Apollo, Jude, Fermin, Lindsay, and all the supporting staff who worked tirelessly and for shouldering innumerable responsibilities and for coordinating various aspects of the entire Novena and Feast to make everything flow smoothly. Our gratitude to all the sisters, especially Mata Dei, St. Anthony's Novitiate, Angels and Bulla House, Pochunkola, Pisol sisters and other sisters who helped in various ways, arranging the flowers at the altar, very especially for the distribution of the Holy Communion throughout these 10 days. Thanks to our sponsors, especially Mr. Francis Serrao of the Crosscraft, for his family and staff for doing the decorations, backdrop flowers. Thanks to Mr. Beato and his collaborators for having fixed the LED walls and managing the media work. Thanks to Mr. Neil Montero, who provides workers throughout the year to keep the Basilica clean and these days too for any help. Thanks to the Basilica Media Cell, Beato, Father Lindsay, Jan, Daya, and many others who have worked tirelessly to participate in the liturgy with ease in the Pendol and for making it simple throughout the world to participate in our Eucharist.
We also thank the print and electronic media for rendering their assistance in showing Masses live and for other channels for showing recorded versions of it, giving wide coverage. TV channels, the YouTube channels, CCR TV, GCTV, Diocesan and St Francis Xavier official website, and Ashirwad Enterprise Media. Thanks to the team gathered by Goenzo Sahib, who meets regularly to plan and execute the blessed practices to give the visitors at the Basilica a profound experience to carry back with them. I am immensely grateful to them and their families. A very special thanks to the faithful, selfless, self-sacrificing, self-effacing and committed band of volunteers, for they are the backbone of this celebration. May God bless them, their families, and grant them their intentions. Once again, I thank each one of you for attending this solemn Mass for the feast of Goenzo Sahib. And should someone feel I have not mentioned your name, please know that I am sincerely grateful for all that you are and all that you contribute and by your presence. May God bless all of us through the intercession of St. Francis Xavier. May he make his face shine on us and be gracious to us. May he lift up his countenance upon us and give us peace. I wish all here and everywhere a happy feast of St. Francis Xavier. Thank you. म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, हांवें चड सांगपाची गरज ना. पात्रेसियो फेर्नांदिसान आमच्या बासिलिकेच्या रेतोरान आतां सुद्दां घाल्लेलीं भावनां मोजीं करून हांवूय सगल्यांक आर्गांटयतां. पूण खेरीत भाशेन ताका आमच्या बासिलिकेच्या रेतोराक हांव काळजांतान दिनवासूंक सोदतां. सगल्या ताच्या आदाऱ्यांचो सवकार घेवन ही सगळी नोवेनांची आनी परबेची मांडावळ ताणें थोंडायेन, एकमतीन आनी मागण्याच्या मनान चलयली. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. शेवटाक सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक, तशेंच संपर्क साधना उदेशीं आमकां आयकतल्यांक आनी पळयतल्यांक देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन भरलेली भाग्योंत फ्रांसीस शावियराची परब हांव आवंडयतां. My dear friends, I shall be very brief indeed, while I express my joy once again at seeing all of you participate in this solemn celebration of the feast of our beloved St. Francis Xavier. I would like also to acknowledge gratefully the presence of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. I wish His Excellency, the Apostolic Nuncio, Most Reverend Leopoldo Girelli, and all of you present here, as well as all those who have been following this celebration through other means of communication, a truly blessed and grace-filled feast of St. Francis Xavier. May God bless all of us. मोगाच्या भयणी भावांनो, थोड्योश्यो कळोवण्यो. आयज दोबाचीक परबेच्या दिसा मिसांची मांडावळ हे पोरी. ह्या मिसा उपरांत आतां दोनपारां 12:30 वाजता मिस आसतले. तेच पोरी सांजेच्या 3 वरांचेर 4 आनी 5 वरांचेर कोंकणी भाशेन आनी उपरांत 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मिस आसतले. फाल्यांच्या दिसा मिसाची मांडावळ हे पोरी आसतली. सकाळीं 6, 7:15, 8:15 आनी 9:30 वाजता कोंकणी मिसा आसतली आनी 10:30 वाजता इंग्लीश मिसा आसतले. ही सगळी मिसा हांगासर माटवांत जातली. सोमारा दिसाक थावन सुमनाची मिसा बासिलिकेंत सुरू जातली सकाळीं 7 आनी 8 वाजता. Now, Most Reverend Archbishop Leopoldo Girelli, Apostolic Nuncio to India and Nepal, will address the congregation.
Just a few words to say thank you to all of you coming here from far and near to participate in this Eucharistic celebration and to pay our respect, venerating the great saint of Francis Xavier. I thank Cardinal Felipe Neri for inviting me to be the main celebrant of this celebration, and I thank Father Patricio for welcoming me. We today are filled of joy, but our joy should be contagious. Other people should see that today we have a special joy in our heart. In the past, Goa was like a beacon of faith of Jesus Christ for all India. And we have to be again a beacon, like a lighthouse for all India and all the Asia continent, as Francis Xavier, who was not a Goan by birth, but became a Goan by heart, because he came here, loved Goa, and from here he embraced all Asia, wishing that all the Asian people may know the name of Jesus Christ and follow the values of the gospel of Jesus Christ. So let's follow him, let's follow his example with our good life, our good Christian life. We should be the light for other people. We should attract other people, Christian and non-Christian, with our good example, our faithful Christian life. Today I'm here among you with joy, representing Pope Francis, but extending also to you his blessing, his greetings, a special blessing today. And my presence among you is a sign of his closeness with you, with all the Indians, Christian, and all Catholics here in India. So on behalf of the Holy Father, I would like to extend to you his special blessing. So let us stand, raise, and receive the blessing. Kindly rise for the solemn blessing. Let our response be Amen after each prayer. Let us all bow our head and receive the solemn blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May God, the glory and joy of all saints, who has caused you to be strengthened by means of their outstanding prayers, bless you with unending blessing. Amen. Freed from the intercession of St Francis Xavier, from present ills, and formed by his example of holy way of life, may you be ever devoted to serving God and your neighbor. Amen. So together with St. Francis Xavier and all saints, you may possess the joys of the homeland, where the Holy Church rejoices that her children are admitted in perpetual peace to the company of citizens of heaven. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever.
Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Deu borem corum. Tukai Deu kurba Deu. जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बागयोन फ्रांसीस शावेर देसा देसांनी भोंवलो. ताची देख घेवन आमच्याय जिवितांत क्रिस्ताक एकवटून एकचारान आनी सहभागिलेपणान मिसांव जिवंक घरा वेताना गायन करुया. सान फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुंवरा.